आज देव खापरेश्वराच्या मूळ जाग्यार आशिल्ल्या वडाच्या झाडाचे शुद्धीकरण जालें। वडाच्या पुनवेच्या फाटभुंयेर दर वर्सा बायलां पुजा करूंक येतात। शुद्धीकरणाच्या निमतान मुख्यमंत्री परवरे पावलो। ह्या विशयाचेर कोणाक राजकारण करपाचें आसा तांकां करूनी दोनूय गटांच्यो भावना दुखोवचे न्ही म्हूण दोनूय जाग्याचेर सरकार देवळां बांदून दिता, मुख्यमंत्री उलयलो। रस्त्यावयल्या काडया सायडीक बांदुया हे तेन्नाय म्हणणें आसलें आमचें, बट तेंच्यांनी वेगळो वेगळो प्लेयर केलो ताका। आमी त्या बॅकअप बिल्डराक रिक्वेस्ट करून तेजी 3/4 कितें ती जागा घेवन आज थंयसर आमीच बांदून दिता, सरकारान काडलें आनी आमी 100% आशिल्ले तेन्नाय बी आमी काडल्या उपरांत आमी सेपरेटली बांदून दिता। कारण रस्त्यार जर येता आसत जाल्यार सायडीक काडून सायडीक जर स्थापना करप हो आमचो उद्देश आसता, तशीच करता। आणि आज एकंदर आमच्या बाकीच्या ह्या पंचायतींतल्या सगळ्या लोकांनी तेजी भावना जागृत करून दुसरे कडेन बी ताका प्रसाद जालो त्या प्रमाणे ताजीय बी पुनर्स्थापना आमी करता। जाता तितके बेगीन म्हाका खूब बरें दिसलें की ह्या निमित्तान काय आसना बाकीच्या लोकांनी येवन म्हणजे आमकां जे दोगांयकूय कितें म्हटलां पळय न्ही ते आज सांगणे केल्या उपरांत निभावले ती जेंकां राजकारण करपाचें ह्या विशयाचेर ताका करूनय आमकां हितून राजकारणांत पडपाचें ना। शेवटी आमच्यो भावना देव खापरेश्वराच्यो आसा। परत एकदां देव खापरेश्वरा कडेन मागता की सर्वांचं कल्याण कर, सर्वांचं भलं कर। एखादी आम्ही परत उलयले ना हाजेर, कारण ते राजकारण जावन पडिल्लें, देवाचें कार्य न्हय। आणि देवाच्या कार्यान आमी दोगूय जाण तशेंच बाकीचे आमचे पंचायत वांगडी जे सगळे आसा एकूच विचारान आसा की देवा कडेन राजकारण करचें न्हय म्हणून। जो विशय जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलो, मुख्यमंत्र्यान पूर्ण तरेन एडवायस दिलो कसो करपाचो, त्याच आसून आमी दोनूय कडेन करून घेतल्या। हे कार्य जे आसा हे धर्माचें कार्य आसा, हे कार्य जें आसा हे समाजाच्या आस्थेचें कार्य आसा। आनी त्यामुळे गट हे ते न करता सगळ्यांनी एकत्र येवन एक बरे हांगसरले येणारे सगळे उत्सव जे ते बरे रीतीन साजरे करचे, एकत्र रावचो, एकवट दाखोवचो अशें सगळ्यांक अपील करता। बरी गजाल आहा कित्याक ह्या बिल्डरान आपलो हांगासर जागो ह्या देवळा खातीर दिल्लो आसा आनी गोंयचे खापरेश्वराची जी हायवेचो थोडो पार्ट तांकां मेळ्ळो आसा, एक बरी गजाल आसा। आनी जी देव खापरेश्वराची स्थापना परत एकदा तेज्याच जाग्यार आनी ह्याच जाग्यार जातली हेजी खरेंच खोशी भोगता।